नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून सांगे दाण्यार रस्तो उदका पोना यो वच करप्यांक जाता त्रास। केपेंच्या लायटीचो प्रश्न करतलो सुटावो, वीजमंत्री सुदीन ढवळीकराचें आश्वासन। कारापुरा 2 घरांचेर कोसळ्ळे फणसाचें झाड, देवादयेन कोणाकूच जाली ना दुखापत। सांगेच्या त्रिवेणी संगमाचेर सेल्फी काडप्यांचेर घालची बंदी, थळाव्या लोकांची मागणी। म्हापशा पालिकेन 2 वरां तरी दिवचे बसपाक थळाव्या भाजी विक्रेत्यांची मागणी। आणि अणजूण आसगांव रस्त्याची जाल्या चाळण, रस्त्यार फोंडकूल की फोंडकुलांनी रस्तो कळपाक ना मार्ग। आणि आतां खबरो विस्तारांत। सांगे दाण्यार साळावली धरणार वचपी मुख्य रस्तो दर वर्सा प्रमाण उदका पावत गेला। फाटल्या वर्सा उदका स्त्रोत खात्यान रस्त्या कुशीकचो व्हाळ नितळ करून उडयल्लो, पूण लाखांनी पयसो खर्च करून अंदूय तीच परिस्थिती जाला। रस्तो उदका पोंदाक गेल्ल्यान पुला पलतडी आशिल्ल्या लोकांक वाहनां घेवन वचपाक मेळना। रातच्या वेळार जाल्यार उदक भरून आसता आनी हेच खातीर आतां सुरक्षे खातीर त्या रस्त्यार पुलिसांचोय बंदोबस्त केला। ना आतां मातशें कितें आसा जे आरकारसान ते येते पळय लेवल आहा वयर मातशें उंच काडचें पडटलें आमकां। मातशें ह्या रस्त्याचें मातशें लक्ष दवरचें आमच्या आमदारान, कित्याक वर्सां तें बुडटा। दवरूं तरी थिंगसान तर काळी जाय आरकारचे फुडें वताचे आयज दिली जायत जाल्यार बुडपाक वचना थोडेशें। आनी आतां कितें जालां, टायट जाली ही भरती आसा, भरती लागून येयलें उदक वाडलां। फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां आनी उदक भरतलें आनी मागीर टायटीचें फाल्यां सगळं फूल टायट हें जातलें, भरून वतलें। हय, आनी ताका उपाय ना न्हू। म्हणटा फाल्यां आतां म्हाका दिसता आनी 1 वरान तें बंद जातलें, आतां बंद करतलें आतां पुलीस आहा हांगा आनीक दवरला सेक्युरिटी दवरले म्हणटकीर आतां सांज पासून आतां आनी 1 वरान हें बंद जातलें कंप्लीट। तशें कांय ना, तें बिश्टें गम लावपाचें आम लायना बिश्टें थुकी, तें थुकी लायन वचपाचें तें। आतां पळयलें ना, झाडां मोडोन पडटलें सगळें। 2 दीस शो केले, पयशे 25,000 कोणा पावता ते ही झाडां मारपाक। काल देशा वाडो कितली घर, 1 घर म्हणलें, 2-4 झाडां पडली ती आनी कितली पडपाची, पावस भरपूर उरला, आनी कांय सोंपलो ना तें। तेन्ना हांव मागता जाता तितली ही झाडां पयलीं मारून उडयतात, लोकांक त्रास जायना जावपाक आनी लोकांचो जीव वचना जावपाक। हांव आसा दाण्यार सांग्यार हांगा, आनी जो दाण्यार सावन बेमार वचपाचो रस्तो आसा तो बुडलेलो आसा। मुख्य कारण बुडपाचें म्हणल्यार जी सांग्या वयली मोठी न्हंय आसा ती भरले कारणान जे हे बारीक व्होळ आसा जेचे स्तर बारीक आसा तें खंय तरी आडोन उरता उदक, आनी हें सगळें उदक येवन रस्त्यार भरता। गेल्या त्या वर्साक PWDन हेताचे घालून जे व्होळ आसा तो खंय तरी रूंद केल्लो आनी सांगलेलें की येत्या वर्साक हो रस्तो बुडपाना, पूण अशें कांय जालें ना। ह्याय वर्साक हो रस्तो उदका पोंदा गेल्लो आसा आनी ह्या कारणान जे दाबामळ, खोटाली, मलकणे हे सायडीन रावपी लोकांक खूब त्रास जाता। तशेंच हांगच्यान वचपी गाडयो सुद्दां आतां थोड्या वेळान हांगच्यान गाडयो सुद्दां सुटपाना। सद्या जे स्तर आसा उदकाचे लेवल आसा ते वाडत आसा आनी त्या कारणान ते हांगचे हे सायडीन रावपाचे लोक आसात दुसरे उदकाचे पलतडी तांकां खंय तरी येवपाक वचपाक त्रास जातले। तशेंच हांगा तुमी पळोवंक शकता पोलीस बंदोबस्त केल्लो आसा। रातचें हें उदक केन्नाय वाडोंक शकता आनी रातच्यो ज्यो गाडी येवपाक आसा त्यो खंय तरी आडोन व्हरूंक शकता, ह्या खातीर पोलीस दवरले आसा। तशेंच WRDन जो रूंद केल्लो हो व्होळ ते खंय तरी लाखांनी पयशे खर्च करून रूंद केल्लो आनी तुवें पळोवंक शकता हो सगळो पयसो जो आसा तो उदकांत गेल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर। केपें मतदारसंघात फाटले 2 वर्सांत 232 फावट लायट गेल्ल्याचो मुद्दो मांडटना आमदार एल्टनान मतदारसंघातली वीज समस्या विधानसभेत मांडली। केप्यां सुमार 150 कोटींची लायटीची कामां चालू आसात। ती कामां जाल्या उपरांत केपेंची वीज समस्या जी आसा ती सुटावी जातली अशी जाप मंत्री सुदीन ढवळीकरान विधानसभेत दिल्या। 123 times in 2 years, which means every second day there is a major power failure.
for some other reason. Speaker sir, सांगले मी 1.5 वर्ष झाले, 1.5 वर्ष नाही, 1965 नंतर खंयच कंडक्टर चेंज करू ना, लक्षात दवर. 1.5 वर्ष नाही. आमच्या गावात सुद्धा आता आम्ही चेंज करता. ताजे पयलीं बाब निलेश खापरालान चेंज केले थोडे कडेन. त्या कडेन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड आसा त्या प्रमाणे ही कामां घेतल्या नंतर जवळ 150 कोटीची कामां आसा. त्यानंतर सुदारणा जातली आणि ही सुदारणा जाल्यानंतर तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जो प्रॉब्लेम आसा, आज तुजो प्रॉब्लेम खूब आसा, कारण युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज इन फॉरेस्ट, युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी अग्रिकल्चर खूब आसा तुजें, आणि थंय ज्या ज्या कडेन अग्रिकल्चर फॉरेस्ट आसा थंय झाडां पडटा, कितें कितें प्रॉब्लेम जाता हांवें तुका सांगपाची गरज ना. सभागृहांत ज्या ज्या कडेन कोण कोण थंय फॉरेस्टान आनी हातूंत रावता तांकां सगळ्यांक खबर आसा. त्यानंतर जी केबल आमी बंच केबल म्हणून घातिल्ली, म्हाका दिसता थोडी ती तुज्याय हातूंत आसा. इट इज टोटली फेल्युअर. हांव सांगता, हांव सभागृहांत सांगता, ती तुवें उलोवचे पयलींच सांगता. आनी ताचेर तुमचें कॉलिंग एटेन्शन आसा. सभागृहाचो चड टायम काडनाका, कॉलिंग एटेन्शन तुमीच मांडलां आनी त्या खातीर तेन्ना आमी तें डिस्कस करूया. till now there is no three-phase connection. टाउनाक आतां बिलीव जावपा ना, टाउनाक आम 3-phase connection मेळूच ना. आज पासून 3-phase connection ना. आनी ऑलमोस्ट काल शिरवय इवन हांवें व्हिडिओ चोयल्लो, 48 hours आमकां थिंगा शिरवय थिंगा आमगेले सोमेश्वर टेम्पला कडेन थिंगा अजून लायट ना. टाउना समज म्युन्सिपालिटी जर येस जाता, आवेडेंक एवरी सेकंड डे म्हाका कॉल येताय, देर इज नो कनेक्शन. शेल्डे इनकमिंग जे आहा थिंगा तरी इशू कितें आहा म्हणून आयकलो हांवें केबलाचो. ते मातशें हो प्रॉब्लेम आमी कॉलिंग एटेन्शन आसा तेन्नाय डिस्कस करपाक जाता. व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम हो ताचे पुरतो मर्यादीत ना, कारण गेले 6-7 दीस जो पावस पडटा ऑन एन एवरेज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत हो प्रॉब्लेम आसा. स्पीकर सर, पास पडटो आतां, बट एलिक्यूआक आन्सर येईल त्या प्रमाणे 2 वर्सांत 320 times एवरी डे सेकंड डे कनेक्ट पावर फेलियर आहा. तुमचो आन्सर हो पास पडटा. केबल आय हॅव एश्युअर्ड इन द हाऊस की तुझी एसटी लायन अंडरग्राउंड करून दिता म्हणून. एश्युरन्साचेर बंच केबल फेल्युअर म्हणून सांगला. डेफिनेटली आम्ही मानतोय. केला ते बरें म्हणून सांगना, हांव फेल्युअर म्हणून सांगला. विजय सरदेसाय. त्या खातीरूच तें जाता. ओके ओके. पावसाच्या तडाख्यात मंगळारा फातोडेचेर कारापुरा 2 घरांचेर एक व्हडलें फणसाचें झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेंत 2 घरांची पडझड जाली. एके मोटरसायकली सयत तुळशीची मोडतोड जाली. आर्थीक लुकसाण सोडलें जाल्यार हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. फाटल्या सप्तकाच्यान पावसाची दुमशणां सुरूच आसात. उटंगाराच्या पावसाक लागून दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जायत आसा. मंगळारा फातोडेर कारापूरच्या कोठीवाड्याचेर फणस कोसळून 2 घरांची पडझड जाली. लायटीचो एक खांबोय मोडलो. ह्या घडणुकेंत आमकां सालवार केली अशें लक्ष्मी नाणशेकर हिणें सांगलें. फातोडेर 5 सुमार पणस पडलो, गाडयेर पडलो, तुळस गेली, पत्रे खळ्यांतले, घराचे अर्दे गेले वाटे. तरी कोण नासली भितर, सायटीन न्हिदली आमी. आयज तो ह्या रुमान न्हिदतालो तो मिरो ना, तो मिरो आयजूच तो चौकान न्हिदलो. आनी हांव बी कितले भियाले, हांव म्हणटा म्हाजेर पडलें मरो. धाकटू उडे लायट ना काय ना, पळयल्यार सगळें मरलें. झाड पडिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून मजत कार्य केलें. आयज आमकां सकाळी जवळ 5:50 कॉल येयलो की कारापूर कोठीवाडा जे किशोर नानशेकर आहा वयरच्या घरार पणस पडला म्हणून. आमी ताबडतोब हांगा स्पॉटार पावले. पळय जाल्यार ते गाडी आसली थंय इलेक्ट्रीक वायरी सगळी कामां घेवन ते पणसाचे झाड पडलेले. आनी आमचें सद्या आतां काम चालू आहा आनी ऑलमोस्ट 50% काम जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सांग्यार त्रिवेणी संगम जाग्यार पुराय उदक भरलां आनी बिगर गोंयकार वचून सेल्फी काडटात. एखाद्री वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. थळाव्या आमदारान आनी सांगेच्या पुलिसांनी हाचेर लक्ष दिवन सुरक्षे खातीर कितें तरी तोडगो काडचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात.
हांवें तांकां तापयल्याय बी. आतां ते इतलें उदक भरलें आसतना ते थंय वचून ते धक्यार वचून सेल्फी काडटा समज आनी ते पिल्ले आहात. आतां ते पिल्ले कडेन सेल्फी काडटा समज पडले तांकां पयलीं म्हळ्यार उदकांत थाव ठिकाण खबर ना कितलें उदक आसा तें. हांगा जवळ जवळ 3 मनीस बुडत बुडटले इतलें उदक आसा, मायज आहा. आनी ते आतां सेल्फी काडटाना तेणी व्हिडियोय काडला आमगे रिपोर्टरान. दुसरी गजाल तांकां विचारल्यार ते पिल्ले आसात. मागीर हांगा पिवन येवन ह्यो सेल्फी काडप, फाल्यां हेका जबाबदार कोण? तेंचो कॉन्ट्रॅक्टराचेर तेंचो ताबो ना, कारण ते कोणा अंडर काम करता ते नायर म्हण तेजे अंडर तेणी आमकां सांगलें तेंचोय ताबो ना आनी पोलिसाचोय ताबो ना. अशें दिसता हांगा उदक भरले कारणान हांगा कोणी तरी आसपा जाय म्हाज्या हिसपान, कारण हांगा आतां लोक खूब जाण येतलो पळोवपाक. फाल्यां अशें भितर वचून काडले आनी खंयची तरी एक घटना घडली, फाल्यां मागीर दोशी कोणा दवरपाचे? हेच खातीर हांवें ज्यो हस्ती सोडटात आमच्या कावन्सिलरान जे हें केल्लें हांगा बोर्ड म्हूण लावपाक तो बोर्डूय केलो. मागीर देवा हें नाका, तेणी तें जिमा प्रोविजन केलें. आतां पावसांत हे पळय हो रिपोर्टर हांगा येवन हे व्हिडियो काडून म्हाकाय बऱ्या पडलें, कारण हांगा इतली उदक भरता. आतां हस्ती खंय सोडपाच्यो? कावन्सिलर जाल्यार घरां सोडपाच्यो काय म्युन्सिपाल्टीच्या दारां सोडपाच्यो काय हांगा सोडपाच्यो? हांगा सोडले म्हूण ते रस्त्यार येता. हेजे मिटींग घेतलेले तितले जाणां खरें म्हणल्यार हेणी विचारपाचें बाबा आतां हस्ती खंय सोडपाच्यो काय म्हणून. जे कडेन आमगे मसण आहा ते कडेन पयलीं बरें आशिल्लें, थंयच कितें प्रोविजन करून सोडपा जाय आशिल्लें. हें नाका तें आमगेले गांवांत दुच्छिनपण करता. आमी उलयल्यार वायट हांगा. तेन्ना हांव मागता पुलिसा कडेन, सायबा कडेन, तशें आमदारा कडेनूय मागता मातशें हांगसर कितें तरी प्रोविजन करात. पावसां उदक भरता आनी हे धक्याक नेम ना. आमगेले भाट कोसळपा लागले सायडीच्यान. तेन्ना हांगा कोण कोण लोक येतले ते सेल्फी बी काडपा येतले, तेन्ना विपरीत कितें घटना घडपा जायना म्हणून तुमी मातशें हांगा नियंत्रण दवरचें. म्हापशा सकाळी 2 वरां खातीर भाजी विकपी पसरेकारांक म्हापशा नगरपालिका त्रास करता असो आरोप भाजी तशेंच हेर सामान विकपी पसरेकारांनी केला. आमी फक्त सकाळी 2 वरां भाजी विकता, आमकां उठोवचें न्हय. ह्या धंद्याचेरूच आमचें पोट चलता अशें भाजेकारांचें म्हणणें आसा. मार्केटान हांगासर भाजी विकता. खूप वर्ष आली आता. खूप वर्ष आली. गेली 2 वरां खातीरच तुमी हांगासर येता. 2 वरां खातीर तुमी सोपय दिता. सोपय दिता न्हू जाल्यार पण उरले पासून न्हू ती हांव करून घेवन वयता आनी रावना हांगासर. कितें म्युन्सिपालिटी कडल्यान कितें तक्रार आसा ती? ते बसोनाका म्हणटा आमकां थंय मासाचे हेजे कडेन आमकां म्हणटा भाजी कोण व्हरूंक शकना न्हू मासाचे हितूंतले आमचे लोक खावचोच ना. म्हाका एक खाली 2 वरां हांगा बसोंक दिवची इतलीच म्हाजी मागणी आसता. कित्याक म्हाज्या मिस्टरा कडेन आतां कांय जाणां डायबिटीज पेशंट आसा आनी तुमी हांव म्हाजें घर चलयता. जागो दिवना आमकां बसपाक. भितर जागो दिल्लो शॉपाक भितर भायर येवन बसतात, प्लास्टीक येवन भितर बसतात. हेंच्यांनीच कंप्लेन केला असेल थिंगा वचोन आमकां बसना काय म्हणून. तेन्ना हांव कितें म्हणटा विनंती करता, आमचो लोकल कोण येता ते 2 वरां नव्हते बसतले आमी थंयसर. ते भायर तुमी बसतात ते बसा, तुमकां जाय तें करा, आमकां कांय पडोंक ना. म्हटल्यार आमकां तुमी स्टॉप करूंक शकना, कित्याक तुमी आमकां शॉपार दिवंक ना. आमचें हें 2 वरांचेंच काम आनी ही 12 वरां हांगासर जोडटात. आमकांय बायल भुरगीं आहा, तेन्ना आमी कितें तरी हांगासर करपाक येयले तेन्ना आमी हांगा गोवा भायले न्हू लोकल हांव गिरवडचो. तेन्ना हांव हे आमकां बसपाक दिवपाची ही विनंती हांव करता. म्हणजे सगळ्यांकडे बसोन विचारून तेंकां पयले कित्याक पोटाक लागून येता तितले पयसा. खंय तरी म्युन्सिपालिटी तेंचेर एक अत्याचार करता अशी काय धरलें जाल्यार काय नातेलें. गोंयकारांकूच असो त्रास कित्याक सोदचो पडटा अशें दिसता तुमकां? आतां आमी सदां हांवें व्हरची न्हू डेली. आनी आतां ही फ्रेश भाजी ती आतां भायली पेरमुची भाजी न्हू त्या डिकोण वयता. आतां श्रावणूय तसो स्टार्ट जावपाचो आसा आनी खंय तरी तुमकां गोंयकारांक फ्रेश भाजी जी आसा ती तुमच्या खंय तरी मुखार मेळटा आनी ती खंय तरी म्युन्सिपालिटी येवन तांकां सांगता की एका गाडी त्या जाग्यार वचून बसा. एक खंयच्या तुमकां एक सारकें कशें दिसता म्युन्सिपालिटी जी आमच्या गोंयकारांक त्रास करता ती? आमी लोकल हे हातून एकूय सारकें सेटींग ना तेंचें. आतां तुवें पार्किंग लॉटाक लागून हांगासर 5 10 रुपया घेता, ती व्हडली पयली मिस्टेक. हे बसोन दिता ते बसोन दिना. म्युन्सिपालिटी सगळ्याकच सुटल्या, रस्ते फुडें आल्या सगळ्याक फुडें कितें बरें आहा. अणजूण आसगांव रस्त्याची फोंडकुलांनी पुराय चाळण जाल्या. फोंडकुलांनी उदक भरिल्ल्यान रस्तो आसा काय ना हें कळपाक लेगीत मार्ग ना. रस्त्या कुशीक गटार वेवस्था नाशिल्ल्यान उदकाक वचपाक सारकी वाट ना, देखून येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून संबंदीत प्राधिकरणान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
रस्त्यार आहा पेट्रोल पंप टू बाजान वयता हो रस्तो आनी हो रस्तो कितें आहा ड्रेनेज ना मेन म्हणटा ते ड्रेनेज नासल्या कारणान हो रस्तो एवरी इयर सेम प्रॉब्लम आसा मागीर हेजेर आतां हे केलें म्हणटकूच परत म्हणटले हेजेर डांबर घालया डांबर खंयचे घालता आमचेच पयशे टॅक्स फारीक तेच वर्सान वर्स आमचेच पयशे वयता हांगा न्हू आनी एका ड्रेनेज ही एक ड्रेनेज वावुरल्या ही पुरावल्या हांगासर तिकडे वयता पूण ही खूब वर्सां जाली जी ओपनूच करूंक ना कोणी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता ओपन कर कित्याक सकाळीच एक बायल पडले हांगा आमी हांगाच आसता दिसता सुद्दां उदीक रस्त्या वरसून वयता म्हणून एकल्यान हांगा हें केलां खळी मारून ते सायडीक घेतला उदीक तुमचे कडेन मागता की कितें तरी करा हेज्या बद्दल हांगा कोण मोर्चा पयली हो टोटल रस्तो बिजी आसता टोटल रस्तो बिजी आसता कारण कितें आसा पेट्रोल पंप टू बॉबी बार तो रस्तो बंद आसा कन्स्ट्रक्शनाक लागून सो सगळे पळय ट्रॅफीक आसा ह्या रस्त्यान यो वच करता आतां तूंच पळयतले हांगा कितले लोक आनी कितें जाता पळय ते गोमंतक स्वस्तमय आणि आरजी हॉस्पिटल पर्वरी हांच्या जोडपालवान फुकट भलायकी तपासणी शिबिराचे आयोजन केले. या शिबिराचे उक्तावण दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांच्या हस्तुकी जाले. या शिबिरांत प्रेसांव गोडेमूत दोळे दांत ECG तपासणी ह्यो सेवा उपलब्ध आशिल्ल्यो. तशेंच या शिबिराक व्हडा संख्येन गोंयच्या नागरिकांचो उपाट प्रतिसाद लाभलो. गोमंतक प्रेसने आयोजित केलेल्या मेडिकल शिबिरमध्ये मी आलेली आहे. इथे सर्व प्रकारचे मेडिकल प्रॉब्लेम या लोकांनी बघितले, सॉल्व केले. त्याच्यातून आम्हाला योग्य ती माहिती मिळाली. त्याबद्दल मी गोमंतक प्रेसची आभारी आहे. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून धारबांदोड्या तालुक्यांतलो पंचायत वाठारांतलो धावकोण गांवांतलो रस्तो उदका पोंदा गेला. हाका लागून थळाव्यांक दोंगरांतल्यान वाट काडून वयचें पडटा म्हणून थळावे तिडकल्यात. दर वर्सा प्रमाण ओनूय धावकोणचो रस्तो उदका पोंदा गेला. फाटल्या वर्सा थळाव्या आमदाराच्या हाजेरींत मुख्यमंत्र्यान धावकोण गांवाक भेट दिल्ली तेन्ना पर्यायी रस्तो बांदून दिवपाचें उतरूय दिल्लें. मात ओनू दुसरो पावस आयलो तरी पर्यायी रस्त्याचो फातर सुद्दां घाल्लो ना. ओनू परत रस्तो उदका पोंदा. सरकारान आतां तरी लोकांचो विचार करून पर्यायी रस्त्याची वेवस्था करची म्हणून थळाव्यांची मागणी. धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या गांवांत धावकोण गांवांत आसा ते जे धावकोण गांवांत मोठ्या प्रमाणान खंडेपण नदीची उदक सतत भरत आसा. वर्सांच वर्स हांगा उदकाची परिस्थिती हीच जाल्ली आसा. रस्तो हो सकयल आसल्या कारणान पूर्ण रस्तो पाण्या खाली वयता. जेन्ना गेल्ले फावटी प्रत्येकांच्या घरांत उदक भरलेलें आनी हांकार भरलेलो. गेल्या वर्साक जेन्ना CM मुख्यमंत्र्यांनी आमचो गणेश गांवकार आमदार जेन्ना ह्या गांवांत आयलो तेन्ना CMान आश्वासन दिल्लें की अशीच परिस्थिती आसल्या कारणान आमी हो रस्तो तुमकां वयल्यान काडून दिता. पूण आज पर्यंत तरी ह्या रस्त्याची न्हू ह्या रस्त्याच्यान तेंची कांयच जाल्लें ना. आज पर्यंत ह्या लोकांक अशेंच उदकांच्यान वाट काडीत नाल्यार दोंगरांतल्यान सायडींतल्यान काजूंतल्यान वाट काडीत गांवांक वयची पडटा. जेन्ना आतां आयकूं येयला की जवळ जवळ हे खांडेपार नदीची उदक जे पातळी वाडल्या ती 6 मीटर वाडलेली आसा आनी 1 मीटर वाडीत जाल्यार प्रत्येकाच्या घरान उदक घुसपाची शक्यता आसा. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फेब्रुवारीन कात्रा जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या सोलो नॅशनल डान्स सर्तीत पेडणेच्या धारगळ वाठारांतली माणकुली चली स्वरा राजेश देसायान 3 भांगरा पदक मेळयल्ली. ताका लागून मंगळारा अधिवेशना उपरांत ताचें मुखेलमंत्र्यान अभिनंदन केलें. स्वरा सारकिल्ल्या हेर माणकुल्या भुरग्यांनी लेगीत वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटो घेवन गोंयचे तशेंच भारताचें नांव कमोवचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलें. देसाय हे आमच्या बायन जवळपास 3 गोल्ड मॉडेल हाडल्या. एक म्हणजे डान्स, दुसरें जिमनॅस्टिकान ताणें श्रीलंका नेपालाक हाडला आनी इंडियन वेगवेगळ्या स्टेटीचेरूय हाडला. आज आमचो आमदार बाबजीत
ताका घेवन आयलो, ताचें अभिनंदन केलें. म्हाका खूब बरें दिसलें की स्वरा सारकिल्याच बाकीच्याय भुरग्यांनी अशाच पद्दतीन वेगवेगळे जिमनास्टीक आसतले, खेळ आसतले, हाजेर आपलें नांव कमोवचें. इन फ्युचर ही भुरगीं देशा खातीर वेगवेगळी मॅडल्स हाडपाक शकता, गोंया खातीर वेगवेगळी मॅडल्स हाडपाक शकता. हांव तेजें गोंय सरकारच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. कलांगूट मंगळारा शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीच्या बॅनरा खाला बसका जाली, जातून मॉडेल शेक संकल्पनेक एकमतान विरोध करपी थाराव जालो. सप्टेंबर मेरेन आमकां लायसन दिवचें आनी आमी केल्ल्या नवीन धोरणाक सरकारान मान्यताय दिवची अशी मागणी शेक मालकांनी केल्या. कितें डिस्कशन जालें आनी कितें एक्झॅक्ट तुमचे आयज आमी शेक ओनर वेलफेअर सोसायटी गोवा हाची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आहली. हय आतां इम्पॉर्टंट आमी थोडी रेजोल्युशन घेतल्या. आमकां जी मॉडल शेकां म्हणटा ती आमी ओपोज करता. आमी एक रेजोल्युशन घेतला. दुसरें आमी एक शेकाची पॉलिसी प्रपोज केल्या. तेकाय लागून आमी एक लास्ट टायम रेजोल्युशन घेतलें, आयजूय घेतला. आमी ती पॉलिसी आमची मानून घेवची म्हणून. दुसरी आमी आनी एक रेजोल्युशन घेतला. ट्युरिजमान जेन्ना आमी एप्लाय करता ताका टायम ना, सो तांकां जाय तेन्ना लायसन्स दिता. सद्याक लास्ट इयरच्यान आमकां लायसन्स दिवपाक मेळोंक ना. सो ताका लागून आमी कितें मागलां गव्हर्मेंटा कडेन, आमकां सप्टेंबराक फर्स्ट लायसन्स मेळपाक जाय आनी आमी विचार देवपाक जाय सप्टेंबर फर्स्ट आनी 31 आमचे लास्ट डे. पूण 31 लास्ट डे आसलोली ती आमी सांगला आमकां 10th पासून दी म्हणून. बट वेदर कंडिशन बरें आसल्यार सो आमी गव्हर्मेंटाक प्रेस करतले जाता तितले बेगीन आमची आतां बेगीन पॉलिसी भायर काडपाक. बरें. आनी जोडी तो गव्हर्मेंट तुमचो काडिना ना, तुमी फुडलो प्रोसिजर कितें आसतलो? गव्हर्मेंट तरी काडिना जाल्यार लास्ट टायम पासून कोण एक मॅटर कोर्टान आहलो. इवन काल हेरल्डार आयला की आनी ऑर्डरींतूय आसा की गव्हर्मेंटान शेक स्टार्ट जायना पयले 2 म्हयने पयले नाजाल्यार 1 म्हयनो पयले पॉलिसी भायर काडची आनी आमकां टायम दिवचो म्हणून. टायम दिवचो की आमकां इनफ टायम दिवचो आमी सगळीं लायसन्सां घेवपाक. लास्ट टायम अशें प्रॉब्लेम जालें की कांदोली आनी कलांगूट जी शेकां आहली तांकां टायमूच मेळोंक ना. कित्याक लायसन्सां लेट दिली कितें टायमूच मेळोंक ना एप्लाय करपाक. सो आमी एक वर्साक इवन कोर्टाक सांगलें आमी आमकां लायसन्सां लेट दिता म्हणून. सो कोर्टान ती ऑर्डर घातला. गोंय फक्त देशी न्हय जाल्यार विदेशी पर्यटकां खातीर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा. मात गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर आमी प्राथमीक मुळाव्यो सेवा दितात काय? पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयच्या रस्त्यांचेर 1 नोव्हेंबर मेरेन एकूय फोन कॉल उरचे ना हें म्हजें उतर अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें 2022चे विधानसभा वेंचणुके आदीं नेटान सांगिल्लें. आयज गोंयांत फोन कॉल ना असो एकूय रस्तो ना. कांय कडेन जाल्यार रस्तो खंयचो आनी फोन कॉलां खंयची तेंच कळना. हो पळयात मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार वचपी मेन एंट्री पॉयंट रस्तो. भितर चकचकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ आनी भायर ही रस्त्याची अशी अवतिकाय. अशें म्हणटात की फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. ही फोन कॉलां पळयल्यार गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या नदरेन गोंयचें इम्प्रेशन कितें आसतलें हें आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. गाडी चलयता मातशें हांगासर ट्राफीक जामाचो प्रॉब्लेम जाता. हांगासर ट्राफिकूय जाम जाता. ट्राफिकूय जाम जाता, गाडी स्लोय जाता, मातसो हें जाता फाटी फुडें. गोंयच्या चडशा रस्त्यांची हीच अवतिकाय जाल्या. पावसा आदीं रस्त्याक डांबर घालप आनी पावस पडलो की हे डांबर व्हांवून वचप हें आतां सदचेंच जालां. देखूनच वाहन चलोवपी मागीर ते दुचाकी जावं वा चारचाकी दर एक मनीस फोन कॉलां चुकोवन वाहन चलोवपान धन्यताय मानता. मनांतल्या मनांत रस्तो बांदपी कंत्राटदारांक, अभियंत्यांक वा सरकाराकूय दुशण दिता. कारण उलोवन कांयच फायदो ना हें तो जाणा आनी म्हणून पावसाचें उदक भरिल्ल्या फोन कॉलांतल्यानूच तो गाडी तोंड धांपून व्हरता आनी सुखरूप घरा पावलो हे देवाचे उपकार म्हूण मानून घेता. आयज आमी मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट
ह्या मुखेल गेट आणि मुखेल रस्त्याच्या परिसरात आसात. ह्या मुखेल रस्त्याक पावला कणकणी व्हडली फोंडकुलां पडलेली आसा आणि ह्या फोंडकुलांकडे संबंधीत खात्याचो दुर्लक्ष जाल्याचे चित्र आयज पळोवंक मेळटा. वाहन चालक ह्या रस्त्यायल्यान दिसाक हजारां वाहनां ये जा करता आणि ह्या वाहनांक जेन्ना ही फोंडकुलां मेळटा तेन्ना तांचे गाडयो चलोवपी मालक आसात किंवा चालक आसात तांची कंबरडे मोडले वता. हाचेर लक्ष दिवचो अशी थळाव्यांनी वाहन चालक आसात तांच्यांनी वेळोवेळी मागणी केली, पूण आयज मेरेन ती पुराय जायना. इंटरनॅशनल विमानतळां ह्या विमानतळाचेर उतरतात, भायले पर्यटक आपल्या गोंयांत येतात आणि जेन्ना विमानतळ भितर सोबीत काय दिसतात, निसर्ग सौंदर्य भितर आसा, ठिकठिकाणी बरी चित्रां आसा, पूण जेन्ना विमानतळा भायल्यान येतात आणि ह्या मुखेल रस्त्याक फोंडकुलां पडली तेन्ना मात्र गाडयोंक बरोच त्रास जाता. सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.